पेडणेच्या राजकारणात परत एक फावट उतरांचे गैर पेटला। आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकरान आपल्या टिकाकारांचेर खर ध्येय दवरून पेडणेकरांच्या आत्मसन्मानाचो प्रश्न मांडला। पेडणेकरांच्या मनात आपल्याबद्दल वीख पेरपाचो यत्न करतात असो आरोप केला। मजगती कोरगांवकाराक सध्या हार खावपाचो भय निर्माण जाला, कोरगांवकर काबार जाला अशें म्हणत बाबून कोरगांवकाराचेर फार पेटयले। आजगावकराच्या ह्या विधानाक लागून पेडणेचे राजकीय वातावरण परत एक फावट गरम जावपाक लागला। जे खरे आता उलय आला आम्ही तुका म्हणटा बाबा म्हणून काम आम्ही केला ते केला म्हणून सांग, त्यांना करू ना म्हणटा पण आम्ही ओगी रावचे ना, तू फट उलयता हे आम्ही लोकांक सांगलेले हा। म्हणून पेडणेकराक पॉयझन करपाक सोदतात बाबू फटींग पेडणेकरांक म्हणून। हे पेडणेकर स्वाभिमानी लोक, अभिमानी लोक आणि हे असलेलो लोक, इज्जत असलेले लोक, हे लोक खंयचोय आरोप केला म्हणून ते आपले ते घेवपाक तयार नसतले। ते जाणात कोणी कितें केला ते आणि कोण कितें करता तो। दुसरे हो कोरगांवकर आता काबार जाल्लो आहा, पडटा म्हणून ताका कळ्ळा, त्याच्या कार्यकर्त्यांक कळ्ळा, म्हणून तो आता उसळला माझे की बाबू हे कितें नाका जाल्ले शब्द यूज करता म्हणून। आम्ही कोणाक गाळी मारू ना या शिव मारू ना, आम्ही म्हणटात इतलेंच, जे केला ते केला ते सांग ना करू आला कोणें सांगचे, आम्ही ताका चॅलेंज करता। म्हणून पेडणेकरांनी म्हाका 4 फाटी हाडलो, 3 फाटी धारगड हाडलो, 1 फाटी पेडणे हाडलो आणि ताचे भितर तो एक गजू म्हणून आहा, गजू तो गजानन म्हणटा की बाबू आजगावकरान 4 फाटी हाडलो काय ना, हेणे म्हाका केन्नाच मतां दिवूं ना, तो म्हाजे बरोबर केन्नाच नसलेलो हो मनीस। आणि हे प्रशांत म्हणटा पळय गावडे, हो मनीस राजन कोरगांवकराचो ताका प्रवेश घेतला म्हणून सांगता। ताणें राजन कोरगांवकराच काम केलें, तेजे बरोबर असून दे, आमकां काय ना प्रॉब्लेम, त्याच्या बद्दल माझी कसली टिका ना, पण कितें आहा ते सत्य उलोवपाचें पेडणेकारा कडेन, कारण पेडणेकार म्हणटा ते तसली मनीस की सत्य आहा तें भायर काडटली। सांगपाचें म्हटल्यार हो प्रशांत गावडे हो आमचो कमलेश्वर मंदिराचो महाजन म्हणटा, भूमिका आणि कमलेश्वर मंदिराचे महाजन। हो महाजन या मंदिराचे ब्युटिफिकेशन करपी हांव कोट्यांनी रुपयाचे। हो मनीस केन्नाच येवन माझ्या कडेन विचारूं ना बाबू या मंदिराचे ब्युटिफिकेशन करपाक जाय म्हणून, पण हो मनीस थंय आसलेलो सुद्दां ते काम करूं शकू ना। तो पेडणेकरांच्यानी कितें करतलो मतदारसंघाचे, हे सिर्फ उलोवपी आणि हे स्पोर्ट्स करपी इतलेच मनीस आणि दुसऱ्यांनी काय ना। हेंच्याकडे कितें आहा, कितें केला ते लाकडीचे पेडणेकरा खातीर, बेश्टो उलयलो आला हांगा मतां मेळनात। काम करता तेणे उलोवपाक जाय, काम करता तेणे भाशण दिवपाक जाय, आला लोक 2 शब्द आयकू शकतात। बेश्टे येवन भाशण ठोकले म्हणून ताका मतां मेळनात, जो काम करतो ताका मतां मेळटली।